बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकताय. म्हजी विनंती तुजे मुखार दवर. तुजे रस नदर घालून हांव रावता. कीर्तन 5:3 Psalm 5:3. पळय मोगाचे न्हू सोमयाचेर आमी नदर घालया. देखून बापूय सक्रामेंतान ताका स्वागत करया आनी ताका ताचे मुखामळ मोगाचे न्हू आमी पळोवया. घेवयांक तें गीत A18 ऑन पेज नंबर 28 पान नंबर 20 आणि 8 28 कंतार नंबर A18 A18. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता. तुझ्या हाचरपणान जियोंक आशेता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. येसुया ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता. तुझ्या हाचरपणान जियोंक आशेता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. येसुया ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सम्या आराधन तुका. दिंब्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. येसुया ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. येसुया ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सम्या आराधन तुका. दिंब्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिता. हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया
जेजू होगळाव तुका जेजू जय जय पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसाय जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत जेजू सोमिया तुवें खुशी वेल्यार चड पिडेस्तांक घूण करिये तुवें खुशी वेल्यार सगळ्यांच्या समस्ये बरी हात दिवये तुवें खुशी वेल्यार वर्ती आज आपण वेचमिता करिये आमच्या जिवितांतले सगळे तांतवार तुवें पयस करिये आमच्या सगळ्या गरजांनी तुवें आमकां पावये सोमिया जेजू तुवें आशीर्वाद केल्यार तुवें आमकां बुजावण पाठवयेत आनी खरी जाणवाय सर्गीचे सदां तुवें आमकां उगडापे करिये अर्गां तुका जेजू होगळाव तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसाना भोव मोगाच्यानो आज सांत डॉमिनिक हाचें फेस्त जावन आसा सांत डॉमिनिक देवाचें उतर प्रगट करच्या खातीर ताच्या काळजांत उज्या बरी जळ्ळो आनी ताच्या जिबेन धैर्यान आनी सक्तेन देवाचें उतर ताणें प्रकट केलें की त्या पवित्र आत्म्यान तो अभिषिक्त जाल्लो जावन आसा तर मोगाच्यान आयच्या ह्या वर्त्या बऱ्या दिसा आमी देवाचें उतर आमी नियाळ करया आज देवान म्हाका तुका दिवचें बसवणेचें उतर जावन आसा इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आनी 9 वसवरांत पहिल्या आनी दुसऱ्या वळीर आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणयेत तितलो मोठो न्ही ताचे कान आयकोंक सकनांत म्हणयेत तितले भेरेय न्ही बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आनी तुमच्या देवा मध्ये वेगळा सार जाला तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां ह्या वरवीं तो आमकां आयकोंक सकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ मोगाच्यान ही उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया ह्या उतरांचेर नियाळ करया भोपूय सक्रामेंताचेर दीस घाल ह्या उतरां थंय आमी चमया जेजू लागीं आमी मागया सांगया मोगाळा जेजू तुजो हात म्हजी तारण करूंक सकना तितलो मोठो न्ही बगार तुजे हात लांब आसात म्हजे दुख आयकोंक सकना तितलें तुजे कान भेरेय न्ही तूं म्हाका निरंतरी आयकताय तूं म्हजे निरंतरी दयाळ दीस घालताय म्हज्या जिवितांत म्हाका कितें गरजेचें सगळें दिवंक तूं व्हडा अत्रेगान आसाय तरी म्हज्या अपराधां वरवीं म्हज्या आनी तुज्या मदें वेगळा सार जाला म्हज्या पातकांनी तुजें तोंड लिपयलां देखून तूं म्हाका आयकोंक सकना म्हाका भोगता पूण तूं म्हाका आयकताय तूं म्हाका कुमक करून तयार आसाय पातक रडोवंक जिणी बदलूंक म्हाका तुजी कृपा दी आतां कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 10 वसर 13 वळा आमी काडया 1 Corinthians chapter 10 verse 13 म्हणजे उपरांत हे उतरी सांगा मनशाच्यान जैत वरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना देव विश्वासी तो तुमकां तांकी वर्ती ताळणी येवंक सोडिना ताळणी आयलेल्या वेळार ताचेर जैत वरूंक उपाय आनी थीर रावंक घटाय दितलो वैसम्या जेजू म्हज्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुवें म्हाका दिवंक ना हांवें म्हज्या ताळण्याचेर जैत व्हरयेत तूं म्हाका कृपा दिवंक सदांच तयार आसाय पवित्र आत्मो म्हाका अभिषेक करूंक सदांच तयार आसा सर्गेचो देव बाप म्हजेर आशीर्वाद घालूंक सदांच तयार आसा देखून कष्ट आयिल्ल्या वेळार ताळणे आयिल्ल्या वेळार हांवें तुजी मजत सोदीसय तुज्या कृपेन सर ताळण्याचेर हांवें जैत व्हरीसय सोम्या आज म्हाका कृपा दी सांत डॉमिनिकाच्या जिवितांत साहित्य ताळण्यो आयल्यो साहित्य कश्ट आयल्यो पूण ताणें ताचेर जैत व्हेलें म्हाकाय जैत व्हरूंक कृपा दी सोम्या जाकोबाचें पत्र 1 वसर 12 वळ James chapter 1 verse 12
हे तुम्ही मोगाच्यानं सांगा. कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सई ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतल्याक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो जेसू वर्तो मुकुट वर्तो मान वर्तो सन्मान वर्ते भौमान तुवें म्हजे खातीर तयार करून दवरलाय. देखून म्हज्या कश्टांच्या वेळार दृढ रावूंक निराश जायना जावंक कृपा दी जेसू. म्हज्या सांगाता राव समया जेसू अर्गान जेसू ओगलाब जेसू जय जय जेसू हालेलुया हालेलुया. मोगाचनो आमी घेवया तें गीत ಕರುಣಿ ಸುಬಾ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ म्हणून जेसूకు या गीताद्वारे आम्ही स्वागत करूया. दैविक लोरेत्री मंदिराद्वारे नवो कन्नड बूक कांताराचो बूक तयार जाला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डरी करयेत आमच्या ऑफिसाक फोन कर. दैविक मधुरा गीतेकडून भोव अपूर्व असो बूक तुमकां तो मेळटा. तुमच्या घरात जाय जाल्यार पोस्टार येवन पावता. या दैविक लोरेत्री मंदिरात येवन तुमी काणग्या G9 ऑन पेज नंबर 106 106 पान नंबर 106 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ G9 G9. ಕರುಣಿಸುಬಾ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಕರುಣಿಸುಬಾ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ये वेगी ये म्हज्या जिवितांत ये वेगीन येवन म्हजी दुखां बसून काड. म्हज्या गरजांनी तूं पाव म्हज्या तांतवार पयस कर. लाल येवन मागता समया जेसू. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸೋಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸೋಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕರುಣಿಸುಬಾ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. सौम्याक आमी उलो मारया. ताका वेंगून तेन्ना आमी रडोन आमची दुकान ताज्या मुखार ओंकया. आमचे सगळे कश्ट ताका सांगया. तो आमकां समजता. तो आमच्यो ताळण्यो जाणा आमच्यो वटण्यो जाणा आमच्यो वायट संवयो तो जाणा. बरी जिणी जियोंक आमी करचे प्रयत्न तो जाणा. सो मिन्स आमकां करपा दिता आमकां बुजयता. आमच्या जिवितांत जे कितें गरजेचें सगळें तो दिता. ರೋಗದ ಬಾಧೆಗಳು ಸಹಿಸಿ ನೊಂದಿರುವೆ. ವೈದ್ಯರ ಔಷಧಿಯು ಫಲ ಕೊಡದೆ ಬೆಂದಿರುವೆ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಗಳು ಸಹಿಸಿ ನೊಂದಿರುವೆ. ವೈದ್ಯರ
ಔಷಧಿಯೋ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಬಂದಿರುವೆ. ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳು. ನೆಮ್ಮದಿ ದೂರಾಯಿತು, ನಿದ್ರೆಯು ಮರೆಯಾಯಿತು. ಕರುಣಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯ, ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ. ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಕರುಣಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯ, ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ. ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ यीशुवे. ओ मोगाच्यान जेजू आमच्या जिवितांत येतस, आमचे जिवीत सुखा संतोषाचो सागर जाता. एक भुरगें इस्काला वयतलें, 4थ्या क्लासीन तें आसा. थंयसर इस्कालांत उरलेल्या भुरग्यांनी ताका म्हळें इस्कालाच्या एका कोणशा म्हळ्यार तांच्या त्या कॉम्पाउंडाच्या एका कोणशा एक बांय आसा. थंयसर कोणी एकलो उडोवन जीव घात करून मेलो. देखून थंयसर भूत वा मेल्लें या देवा कितें भोंवता तें आयकल्या उपरांत ह्या भुरग्याक भिरांत दिसूंक लागली आनी हात पांय कांपोवंक लागले. ताची भलायकी बिगडली. घरा आयल्या उपरांत आवय सांगूंक लागलें म्हाका ताप येता, म्हजे हात पांय कांपतात, कित्याक थंय भांयत एक भूत आसा आनी भांयत देवा आसा आनी भांयत तें मेल्लें आसा आनी तें म्हाका पळयल्ल्या परी जाता, म्हाका भिरांत दिसता. आवय भियेली, बापूय भियेलो. घरांत ल्हान तसो आनी एक भाव आसलो, तोय भियेलो. आनी त्या वेळार तांकां कितें करचें म्हण कळना. शेजारच्यांनी ताका म्हळें असले एका पिसीसपणाच्या जाग्यार गेल्यार थंयसर कितें सांगता तशें केल्यार बरें जायत म्हण. आनी त्या वेळार त्या आकांताच्या वेळार तांकां कितें करचें म्हण कळना धांवलीं आनी त्या पितीसपणाच्या जाग्यार कितें सगळें करूंक सांगलें. बॉम्ब्या पुजा, मुर्ती पुजा आनी पितीसपणाच्यो संगती सगळ्यो तांणी केल्यो, पूण जाल्यार कांय फायदो जावना. आनी त्या वेळार तांकां कोणेंगी दैवी कोलरेत्र मंदिराचें आराधन धाडलें, मिसाचें बलिदान धाडलें, ऑनलायन आसचें यूट्यूब. तें पळयतस तांकां धैर्य मेळ्ळें, कित्याक थंयसर तांकां देवाचें उतर मेळ्ळें. भियेनाका, हांव तुजे सवें आसा. खबर नाका, हांव तुजो सोरपदवेदार दिव. हांव तुका मजत दिता, हांव तुका घटाय दिता. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरता. इसाया प्रवाचेचो बूक 41 10वी वळ. देवाचें उतर आयकत आसतना तांकां दृढपत्य जाली. सोम्या जेजूच्या नांवाक हर एक दिंबी भगवता, सर्गी संवसारी आनी पाताळी हर एक जीब परकडटा तो जावन आसा सोमी. फिलिपिकारां बरलें पत्र 2 वसर. हे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तांकां भावार्थ आयलो, पातयेनी आयली. तांणी त्या भुरग्याक हाडून दैवी कोलरेत्र मंदिराक आयली. हांगासर त्या भुरग्याक वांजेलो केलें आनी बोपय सक्रामेंता मुखार त्या भुरग्या खातीर मागणें केलें. आनी ताच्या उपरांत त्या भुरग्याची भिरांत गेली. त्या भुरग्याचो तापय सुटलो. नाजाल्यार कितलें वखद केल्यार ताप सुटनातलो. त्या भुरग्या उदकाडे न्हांवचें, या वंखोवन जावचें, हात पांय कामचें रावनात. एक फावटी तांणी सोम्याक त्या भुरग्याक समर्पण दिलें, सगळें कुटुंब समर्पण दिलें. सगळ्या सांगाता मेळून एक बरें कुंभ आरती जाली आनी बाटी गेल्या उपरांत वय तें भुरगें परतून बरें जावन इस्काला गेलें. इस्कालांत भुरग्यांनी ताका परतून सांगलें. थंयसर बांय लागीं भूत आसता म्हणटना तें धैर्यान सांगूंक लागलें, म्हजो जेजू भुतांक, देंवसरांक, कसल्याय वायट स्पिरितांक, कसल्याच देवांक सयत आत्म्या सयत धांवडोंक शकता. म्हजो देव खरो नीज जिवंत देव तो जावन आसा, स्वामी जेजू क्रिस्त. साक्ष दिवंक सयत सकलें तें भुरगें संपूर्ण तरान बळवून जालें.
पूण म्हाका न्हू कशें ती आवय बापूय कश्ट आयिल्ल्या वेळार भुरग्याक कश्ट आयिल्ल्या वेळार भुरग्या पिडा आयिल्ल्या वेळार धंडळली ती निजा देवा थावन पयस सरली. देखून जाकोबाच्या पत्रांत पहिल्या अवस्वरांत 12व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा जेम्स चॅप्टर 1:12 कश्टांच्या वेळार धड रावता तो मनीस भागीस सई ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतेल्याक देवान बसयलेलो जिवीत असो मुकुट सर्वेस्पर देव दितलो. म्हाका न्हू ट्रबल्स आर फॉर ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे हांवें आमच्या जिवितांत कश्ट आखांत येता आसतना मोगाचें न्हू आमकां देव एका उंचल्या पावंडाक व्हरून पावयता. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट पिडाशिडा अनवरां समस्या आमच्या जिवितांत देवान एक आमची परिक्षा काडून घेवची. जर तर भुरगीं परिक्षा बरयल्यार 10व्याची परिक्षा बरयल्यार PUCक ती उत्तीर्ण जातात. दे वील गेट प्रमोटेड टू हायर स्टँडर्ड्स हायर क्लासेस. जर तर PUCंत बरे मार्क्स काडल्यार ग्रॅज्युएशनाक ती प्रमोशन जोडटात आनी ग्रॅज्युएशनांत जावं करून इंजिनियरींग या डाक्टरी या मॅनेजमेंट या BCom या CA तांतूं पास जातच तांणी आनीक चड शिकप शक्यत या बऱ्यांतलें बरें काम करून एक बरो फुडार आसा करीत आमच्या जिवितांत म्हाका न्हू कश्ट आकात पिडाशिडा येता आसतना आमी भियोवचें न्ही. एका तरान ते ताळणेय म्हणयत वंदोवणेय म्हणयत सबार्थान कश्ट अनवर आयिल्ल्या वेळार आपणा इतल्याकच बेजार पावन निराश जावन धेदेस्पर जावन मानसीक बरी भलायकी होगडावन घेतात आनी थोडे जाण देंवसराचे सैतानाचे आधार मागून आनी अशें देवातावन पयस सरतात आनी आपणाकच देंवसरा सैतानाक समर्पण दितात आनी थोडे वायट सवयांक वळख जातात पियोण्यागी आनी कसल्याक वायट सवयांगी बिडी सिगरेट आनी नाका जाल्ल्यो वायट करण्यो करच्याक ते आपणाक समर्पण दितात. वायट सवय तांच्या जिवितांत बळवून जातात. अशें देंवसार सैतान तांकां संपूर्ण जर आपल्या मुठी भितर धरता. पूण म्हाका न्हू देवाचीं भुरगीं कश्टान वार आयिल्ल्या वेळार देवा कोलो मारतात आनी देवा थावन मजत घेतात. देखून कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 10व्या अवस्वरांत 13व्या वळीर आमी वाचता 1 Corinthians chapter 10:13 मनशांच्यान जैत व्हरूंक सकाना तसली कसलीच ताळणी येदोळ येवंक ना कित्याक आमचो देव विस्वासी तो आमकां ताचेर जैत व्हरूंक उपाय दिता सांगातास थीर रावंक घटाई दिता. देखून म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत कश्टान वर आयिल्ल्या वेळार सोम्या लागीं धांवन येजय आनी आमी मागजय मागता आसतना म्हाका न्हू आमी बरीं जाता. ह्या दिसांनी थंय नागपूर तावन एकल्यान फोन कर सांगलें फादर म्हज्या घोवाक बरें नासलें मरता म्हूण जालो आस्पत्रेंत आसलो ICUंत आसलो आमी भियेले हांव कवजेले हांव. पूण त्या वेळार आमी दैवी कोलो रेत्र मंदिराक आमी आमची विनवणी गेली आनी तुमचें आराधन पळयलें आनी मागलें आमी आनी तुमकां हांवें फोन करून सांगलें आनी अशें इल्ल्या दिसांनी म्हजो घोव संपूर्ण तरान बरो जालो. आनी ताजे उपरांत आमी सदां न्हीत दैवी कोलो रेत्र मंदिराच्या आराधनांत वांटो घेता सदांय मिसाचें बलिदान आमी पळयता. आतां आमी पवित्र पुस्तक आमी चड आनी चड वाचता. आमचीं भुरगीं आतां बरें करून शिकतात आनी भुरगीं तांच्या परिक्षेनी ह्या वर्सा बऱ्या अंकांनी विथ गूड रिजल्ट्स दे हॅव गॉट प्रमोशन. तर म्हाका न्हू आमी आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार भियोवचें न्ही. देव आमचे परिक्षा करता जाल्यार त्या परिक्षेंत पास जावचें मात न्ही डिस्टिंक्शन काडून पास जावचें म्हळ्यार संपूर्ण तरान समियाचेर पथ्य आनी विस्वास दवरून ताणें आमच्या जिवितांत अद्भुतां विज्मितां महत्कार्यां करूंक म्हाका आमी आमकांच समियाक समर्पण दिवचें. तर बोपय सक्रामेंताचेर म्हाका आमी दिश्ट घालया समियाचेर दिश्ट घाल आमी म्हणया समिया कश्ट आकांताच्या वेळार धैर्य साणीनासता रावंक म्हाका कृपा दी. ताळण्यांक वळख जावन वायट सव्यांक बली जायनाशी ह्या देंवसरा सैतानाचो आधार मागनाशी बगार तुजेरच पथ्य आनी विस्वास दवरून तुजो हात म्हाका तारण दिवंक शकता. तुजे कान म्हाका आयकतात. म्हज्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां करूंक तुका पदवी आसा. तूं म्हजो भोव म्हाका हाळ बाप म्हाका तुज्या भुरग्याक केदीं साणिनाय सोंड घालिना असली पथ्य आनी विस्वास म्हाका दी. समिया लागीं आमी मागया. परतून तें कन्नड गीत आमी गावया करुणे सुबा करुणामया ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡಮಾಡದೆ ಬಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಕರುಣಿಸು ಬಾ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಕರುಣಿಸು ಬಾ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ
ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. मोगाचनो आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांच्या सांगता आमी संतोष पावता. आमी तुका व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. फ्रांसीस जोसेफ पिंटो होन्नावर 82nd बर्थडे. स्टेला मोरास शिदाकाट्टे. विनी डिसिल्वा उर्वा. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता ताच्या जिवितांत दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची विस्नार कुरपा अनुभव केली. सिद्धार्थ रॉय न्यूझीलँड. जसिंता मेंडोन्सा कुवेट. मर्सिन नाझरेत बैंदूर. विक्टर नाझरेत कुंदापूर. ग्रेसी गोम्स मुल्की. अरविंद मोहन फॉर इंटेंशन रिसीव्ड Trivandrum. Teresa Pinto on her 60th birthday, Benduru, Mangalore. Roni Marita Pinto, Ferrar. Juliana Thomas D'Souza, Tudam, Kirem. मरणांतीक पिड्यांतले भुरग्याक देवान बचाव केल्ल्या पासत आस्पत्रेंत आसलो. संपूर्ण तरान बरो जाल्ल्या पासत व्हड अवघडान सांपडून कुडीचीं हाडां मोडली, पूण देवान ताका बचाव केल्ल्या खातीर. ब्रेन ट्युमर जाल्लो. तकलेचें हाड काण सर्जरी केल्ली 3 म्हयन्या पयलें, पूण उपरांत ते ब्लड क्लॉट आनी सगळें काण परतून तकलेचें हाड पाटीन दवरून सर्जरी सक्सेसफूल जाल्ल्या पासत बरी भलायकी पाटी मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत, परगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत, थंयसर काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, कुटुंबांत असले समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत, घोवा बैला मदें मनस्ताप येवन विंगड जाल्ली, परतून ती पाटी सांगाता एक जाल्ल्या पासत. भुरग्यांचे देणेनांतले सबार वर्सां जावन 8 वर्सां उपरांत आतां भुरग्याचें देणें मेळ्ळेल्या पासत. वय सैरीक जायनातली सबार वर्सां जावन आतां 35 वर्सांच्या प्रायर बरी सैरीक जावन काताराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. देवान आपलीं दुखां पुसून काडलेल्या पासत. जिवितांत व्हड संकट आसले देवान हांतले निवारलेल्या पासत. दिल्ले रीण पाटी मेळ्ळेल्या पासत. आनी रीण फारीक करूंक आसलें ते फारीक करूंक देवान वेळार पयशांची विलवरी केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू. आतां आमी मोगाच्यान विविध त्या पासत आमी मागया. सर कश्ट जाल्ल्या पासत मागया. वायनाडांत कश्ट जाल्ल्या पासत त्यो गुडो परतोवन आवरा वरवीं कश्ट जाल्ल्या पासत मागया. तशेंच माडिकेरींत गुडो कसला आनी सबार जाग्यार पावसा वरवीं आवरा वरवीं कश्ट जातात तांच्या त्या सांवा खातीर आमी मागया. कॅन्सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आनी आस्पत्रेंत असल्या मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या पासत आमी मागया. आनी पैन करतल्या पासत मागया. परगांव वचोंक आशेतात एक बरें काम मेळच्या खातीर आशेतात तांच्या पासत मागया. आनी एक बऱ्या कॉलेजींत इंजिनियरींग करूंक तशेंच जागतेर शिकप करूंक एडमिशन मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला तांच्या खातीर मागया. CA एग्जामांत पास जावच्या खातीर मागया. IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या खातीर मागया. विशेश तरान मागोवंक उलो दिला अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा. बरी भलायकी आनी आपल्या शिकपांत वय यशस्वी जोडच्या पासत शारन ब्रगांजा शीतल नाकार सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. आनी सर्जरी जावचेर आसा ब्रेनाची बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. आनी कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारचे खातीर PCOD आनी फायब्रॉयड्स आनी स्त्रियांचे त्या पिड्यांतले एका भयणीक निवारच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. दैवी कलोरेत्र मंदिरांत आसा कोंकणी रेतेर जावन आसा ती रेतेर बऱ्या तरान जावन सकाळां बरेंपण लाभच्या पासत आनी शनिवाराची एका दिसाची रेतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत मागया. सांगातास येवच्या हप्त्यांत 3 दिसाची म्हणजे शुक्रार शनिवार आयतारा कन्नड रेतेर जावची आसा. ब्रदर अँटनी राज हांगा येवचो आसा ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. ह्याच वेळीचे एक लगभग 40-50 ह्या जाक हांगासर येवन ब्रेस्तारा शुक्रारा हांगासर मागण्यांत ध्यानांत आनी निर्धार घेवच्यांत सांगाता मेळटात. ते सगळे मिटींग बरे तरान यशस्वी जावच्या खातीर मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्ल्या पासत आमी मागया. देवादीन ऑलिव्हर विल्फ्रेड कोयेल्लो अशोक नगर. मेरी कुटिनो वालेन्सिया. विन्सेंट फ्रँक मँगलोर. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मेल्विन डिसोजा मस्कट. विन्सेंट फ्रँक कुलशेकर. डिसोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या उडास करता. जोसेफ पॉल पायस देरेबैल सगळ्या आत्म्या पासत मागता. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा. देवादीन कार्मिन लोबा आनी कुटुंब. जेनिफर डिसोजा बरोडा. पुलगंतल्या आत्म्या उडास करता. किन्नी गोडी जावन एक कुटुंब. हेझल सेरा आनी
कोट मासरलेल्या मलगड्यांचा उडास करतात. देवादीन मार्सेल नासरात बೈಂದೂರು, ರೇಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಂಬೈ, ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೋ ವಾಮಂಜೂರು, ಕಾಸಿಸ್ ತಾವರೋ ಬಜ್ಪೆ ससनस विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दी. आमेन. मरण पावल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतेन समाधानेन विषय घेवन दी. आमेन. मगाच्यान आमी दिमेर पडया बोपय सकंत जेजू कडेन आमी म्हणया करुणिसू बा करुणामया. करुणिसू बा करुणामया ದಯಾದಕೈ ಜೇಸು ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. प्रवेश गीत ये 39 पेज 33. सांगता जमल्याव बापा तुझे समोर आटोच्या उपकार दौडावन आमचो जिणये अंकार कृपेन केल्याय सत्कार तुझ्या नवान संगी मेळता तुझे हाजीरपण भोगूंक पावता तुझी दया माया सकोंक सकता तुझ्या बेसावान नंदन जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. अधिक मोगाच्यानो आज सांत डॉमिनिकाचे फेस्त आमी करता. डॉमिनिक म्हळ्यार सोमियाचो सोमियाक समर्पीत जाल्लो हो सांत डॉमिनिक जल्मलो 1170 इस्वेंत आनी मरण पावलो 1221 इस्वेंत 1170 to 1221. जशें ताचें नांव तो सोमियाचो सोमियाक समर्पीत जाल्लो सर पदवेदार देवाचो ताचें जिवीत संपूर्ण तरान समर्पीत तरान तो जियेलो. तुमी जर तर सांत डॉमिनिकाची इमास पळयल्या थंयसर ताच्या कुशीकच एक बरो घटमूट सोबीत पेटो आसा आनी पेट्याच्या तोंडांत एक उज्याची दिवटी आसा. ताचो अर्थ सांत डॉमिनिकाच्या तोंडांत देवाच्या उतरांचो उजो आसलो आनी सांत डॉमिनिकाच्या पेंगटा भोंवतणी आमी कोंत बांदलेलें पळयता म्हणजे मरियमायेचो विशेष भक्त जावन आसलो आनी देखून मरियमायेच्या भक्तीपणान आनी देवाच्या उतरांच्या सक्तेन तो एक बळवंत देवाच्या हातींत जावंक पावलो. त्या काळाच्या नास्तिकांक देवा तें हाडूंक त्या काळार सुवार्ता धैर्यान परगट करूंक आनी देवाची पदवी आनी सकत अजापां विचमितांद्वारे तो दाखोवंक शकलो. ह्या वर्त्या सांताच्या फेस्ता दिसा मोगाच्यानो आमी देवाच्या उतरांच्या मोगान आमी भरया. देवाच्या मोगाच्या उज्यांत आमचें काळजां लासूं दी. देवाच्या मोगाचे जावन देवाकच आमी समर्पीत जाल्ले जावं दी. सांगातच मरियमायेचो सांत भक्तांचो सांगात आमच्या जिवितांत घेवन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक देवाची कृपा आमी जोड घेवया. हे मिसाचें बलिदान आमी पवित्रपणी भेटोवच्याक आमची पातकां आनी आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया. देवा कडचें बक्षणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संवकार मरीक आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत दोमिंगान आपल्या शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आधार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेष्ठ परगटणाराचे विनवणेन आमच्या काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उसवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक आताक धरून भायर हाडलें त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी न्ही. कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूच तांचो धनी म्हणून हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पर ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पर हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतली. ल्हानांत हांव व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास दर्शोना. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर, भोव काणवळा देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधांच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातक्याच्या चिखलांतलो. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेदवा पापयांक तुजो वाटो हांव दाखयतलो देवा आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. तुका यज्ञा बलिदानान समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. ओंबल्यो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदान जावन आसा एक कालतें काळीज. वय दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. पेद्रू वा काडप तूं आनी ह्या काडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचेनात. Alleluia, 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 alleluia.
परस्पर तुमचे सोवे असो आणि तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. उपरांत शेजारिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजून तांकां विचारले, पूण तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात? जेजून शिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं शिमांव, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकतेनात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलों. जे कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गीय आडवारतलें जातलें, आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीय सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हण कोणेय सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. तवळ थावन जेजू आपले जेरुजलेमाक वेची गरज आसा म्हणून शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मलगऱ्यां, शास्त्रियां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवां पेद्रो ताका कुशीन आपोवन, देव तें निर्मेना जावं सोम्यान, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रो थंय घुंवन सांगूंक लागलो, म्हजे सडशिलो पयस सर सैताना, म्हजे वाटेर अडकलता तो फातर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचेनो, आज आमी सांत डॉमिनिकाचें फेस्त करता आसतना आमी उगडास करता तो जल्मलो स्पेनान 1170 इस्वेन 12व्या शतमानान. ताच्या आवयचें नांव जेन. ही एक भक्तिवंत स्त्री. ती गर्भेस्त आसतना तिका एक सोपाण पडलें आनी त्या सोपणांत तिणें एक अपुर्बेसो घटमोटू पेटो पळयलो आनी ताच्या पेट्याच्या तोंडांत एक जळती सूड, ह्या जळतो दिवो उजवाड तिणें पळयलो. ती आकांतली, कितें जावं ती ह्या सोपणाचो अर्थ म्हणून त्या काळार आसले त्या रिलिजियसा लागीं वचून तिणें विचारलें. एक भक्तिवंत तो रिलिजियस मंक, ताणें तिका जाप दिली, ह्या स्वप्नाचो अर्थ जावन आसा, तुज्या गर्भांत आसा तो बाळ जल्माल्या उपरांत जशें एक बळवंत पेटो तशें तो बळवंत आसतलो, मात न्ही घटमोटू आनी सत्यवंत जावन आसतलो. कशें पेट्याचो ताळो बळवंत आसता की ताचोय ताळो बळवंत आसतलो, कशें एक पेटो भोव विस्वासिगी आपल्या धन्याक, तुजो भुरगोय ताच्या देवाक सर्वेस्पराक विस्वासी जावन समर्पीत जावन जियेतलो. ताच्या तोंडांत जर तर दिवो आसा, उजवाड आसा, ताचो अर्थ
देवाच्या उतरांची सूड, देवाच्या उतरांचो तो उजवाड, जसे पवित्र पुस्तक सांगता म्हजें उतर उजो न्हय गाय, झेरम्या प्रवादीच्या बुकांत सांगता. आनी झेरम्या प्रवादीनी उज्या बरी देवाचें उतर वापरलें, तुजो पुती तशेंच तें उतर वापरतलो. ती व्हडा संतोशान फाटीं आयली आनी की चड भक्तीपणान ती देवा लागीं मागोंक लागली. आपलो भुरगो गर्भांत आसतनाच ताका देवाचें उतर शिकोवंक लागली. आनी जितस त्या भुरग्याक डॉमिनीक म्हळ्यार सोमियाचो सर पदवेदार देवाचो समर्पीत जाल्लो म्हणलें नांव तिणें दिलें. आनी डॉमिनीक ल्हान प्रायरस पवित्र पुस्तक वाचूंक लागलो आनी विशेश पवित्र पुस्तकाच्या मोगान तो बरलो. उपरांत यासक जातच ताणें सुवार्ता परगट केली व्हडा बोळान आनी सक्तेन. आनी सवकास ताणें डॉमिनिकन ऑर्डर म्हणजे सुवार्ता धैर्यान आनी बोळान परगट करतल्या एका संस्थाचो, एका सभेचो स्थापक तो जालो. आज सगळ्या संवसारभर डॉमिनिकन फादर्स अँड सिस्टर्स, डॉमिनिकन पाद्र्याप आनी सिस्टरां सुवार्ता परगट करता धैर्यान. आनी डॉमिनिकन पाद्र्याप आनी सिस्टरांची एक बायलें लक्षण जावन आसा, तांच्या पेंगटाक एक व्हडलें सयत कोंत ती मानतात. मरियमेचे विशेश भक्त ती जावन आसात. आनी सांगत आसता तांचे लागीं केदाळें पवित्र पुस्तक आसता. सांत डॉमिनिकाक ताच्या जिवितांत कश्ट आयले. ताणें ताची सभा स्थापन करूंक पापसाहेबाचें परमिशन विचारतना पापसाहेबान परमिशन वेळार ताका दिवना जाल्यारय ताणें धैर्य सांडलें ना. मोरये माये कडेन मागोवंक ताणें सुरू केलें. आनी ताका राती न्हिदेंत मोरये मायेचें दर्शन जालें. मोरये मायेक ताणें पळयलें. सांगात आस सोम्याक ताणें पळयलें. आनी सगळी रात तो मागण्यांत ताचो वेळ करशितलो आनी सगळो दीस तो सुवार्ता परगट करतलो. एक विशेश उर्बेन भरलेलो तो जावन आसा. आजची वाचपां कितलीं अपुरबायची जावन आसा. पयल्या वाचपांत झेरम्या प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव म्हणटा उलयता तो दळ बरासो सर्वेस्पर इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांव एक नवो सल्लो करतलो. झेरम्या प्रवादीचो बूक 30:1 वळीर तावन आमी वाचता. आनी थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा हो म्हजो सल्लो हांव म्हज्या लोकांच्या काळजांत बरयतलो. म्हणजे तांचें काळीज संपूर्णपणान देवाक समर्पिल्लें जावन आसतलें. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता पेद्रू जेजूचो लागचिल्ल्यान पाटलाव करता देखून हेरा शिसांनी कोणेंय सांगनातलीं ती उतरां जेजू विशान तो सांगूंक शकलो. तो म्हणालो सोम्या तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेजू जावन आसा मागलेलो सोडवणदार, तो जावन आसा जिव्या देवाचो पूत. देखून सिमांव पेद्रू आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक तो शकलो जाल्यारय ताच्या काळजांत इल्लो तरी स्वार्थ, इल्लो तरी दुबाव, इल्लें तरी नास्तिकपण आसलें. देखून तो आनी एका वेळार सोम्याक ताचें मिसांव जारी करच्या तावन अडखळ हाडूंक पळयता. सोम्या तें तुका घडना जावन तुवें जेरुसलेमाक वयचें नाका, खुर्सार मरचें नाका म्हणें. पूण सोम्यान ताका नितळ करच्या खातीर म्हणें सैताना म्हज्या सरसिलो पयस, म्हजे तावन पयस वच. म्हणजे पेद्रू सैतान न्ही पूण पेद्रू थंय सैतानाचे ह्या देवसाराचो इल्लो प्रभाव आसलो. तोय ताजे तावन जेजून पयस तावडयलो. वय मोगाचें नांव आमी सोम्याक संपूर्ण तरान समर्पीत जायचें जाल्यार सोम्याक आमी क्रिस्त म्हूण वळखा जाय. सोम्याचो लागचिल्लो पाटलाव करतना आतां न्ही जाल्यार थोडे फावटी आमचे थंय त्या सैतानाचो देवसाराचो प्रभाव वयरतना जेजू आमचे थंयसल्या देवसाराच्या सैतानाच्या प्रभावाक हुकूम घालून भायर धांवडयतलो. आनी सांत डॉमिनिका बरी चड आनी चड देवाक मानवले, देवाक समर्पीत जाल्ले व्यक्ती आमी जातले. हांव एक घडी भर दोळे धांपून सांत डॉमिनिकाची मजत आमी मागया. सांत डॉमिनिकन ऑर्डराच्या सर पाद्र्यापां खातीर शिश्टरां खातीर आमी मागया. आनी आमीच सांत डॉमिनिका बरी देवाच्या उतर जियोच्या आनी परगट करच्या उर्बेन बरोवंक देवाची कृपा आमी जोण घेवया. C40 पेज 112. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा. भावा भयणीनो,
सान डॉमनिकाच्या परबे दिसा आमी बेटोनचे मिसाचें बलिदान आमी करच्या समर्पण आसावें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा भगवंत दुमिंगाच्या विनतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान तूं मानून घे आनी क्रिस्ती भवार्थ राखतात आनी परगडतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत आनी दैराधीक कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. दुमिंगा तसल्या श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय. तशेंच तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खाराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया. सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा
पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर ममी मागतां. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुमयाची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें तें प्रार्थन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कोटमांत आनी सेसमारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समियान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमचे जरती आनी ख्यास साडीन जावं पण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशी आत्म्या भलायकी आनी वकात येवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. मोच्या मोकान भरून सोम्या काळजांत येताय तू कास म्हाका दिवन जिणी नंदन करताय. स्वागत मोकाळ सोमिया काळजांत ये मन मागता. म्हाकाच तुका दिवन तुजे तयेक जाता. प्रार्थोया. भोवमोगाळ बापा भगवंत दुमिंगाचे परसळीक जिणये पासो तुका दिन वासून ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेंत तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तीवंत प्रसंगदराची शिकोवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुपारच वसो आनी ताच्या देखीन आनी मागण्यान जेजूच्या आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदांच जियोंक फावो. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आनी स्वरूप देदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार वंदितांव वर्णितांव ये देव माये भुरगी तुची आमी गीतां गावून हसितांव दिन वाचतांव अंकवारी मारये आज तुका भक्तीन उर्बेन नामान करून